नमस्कार. रेडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रांत तुमकां येवकार. राज्यान पावसान जाल्ल्या हुंवारान बरेच लुकसाण जाल्लें आसा. अशा लोकांक चवथी पयलीं फुलना पाकळी दिवन मदत करपाचो विचार सरकाराचो आसा. ह्या दिकेन सरकारान पावलूय मारला. शुक्रारा ह्या खातीर मुखेलमंत्र्याक आदार दिवपाक ईडीसीन मुखेलमंत्री मदत निधीक 50 लाख भेटयल्यात. रेडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आम्ही सीएम रिलीफ फंडाक लोकांनी मदत करची अशी लोकांक आव्हान केल्लें आणि त्याच्या प्रमाणे आम्ही ऑलरेडी 1.5 कोटीची रिलीफ पयलीं लोकांची घरां पडल्या, कोणाची बाकीची डॅमेज जाली कितें, ही पूर्ण गोंयभर जवळपास 800 पेक्षा चड लोकांक 1.5 कोटीची रिलीफ दिली. ताच्या उपरांत शेतकारांचे लॉस जो आसलो हाज्या खातीर आयज म्हणजे फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट जेंची स्पेशली बनाना आनी सुपारी हाका लॉस जाला ताका आयज आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हाणें जवळपास 1 कोटी रुपया समोर आज आमी डिस्ट्रीब्यूट केलो. म्हणजे ऑल टुगेदर आमी 2.5 कोटी रुपया समोर सीएम रिलीफ फंड आनी बाकीचे डिजास्टर मॅनेजमेंट हातूंतल्यान आमी ऑलरेडी दिली मदत. उरल्या एग्रीकल्चरांतल्यान मेद मदत दिवपाची शेतकरी आदार निधींतल्यान फुडल्या 8-10 दिसांक कितें तरी फायनलात जातल्यान ते दितले. आमी ज्या प्रमाणे लोकांक आव्हान केल्लें त्या प्रमाणे फर्स्ट ईडीसीत सगळ्यात व्हडली अमावंट म्हणटा तशी आमचे ईडीसीचे चेअरमॅन बाब सदानंद शेट तानवडे हांच्या लिडरशिपी सकयल तेंच्यांनी 50 लाखाची मदत ही आमकां सीएम रिलीफ फंडाक दिल्ली आसा. हांव तांचो आभारी आसा. एप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी आनी ताच्या वयर मदत जी आसा ही सीएम रिलीफ फंडा खातीर आयल्या. अजुनूय बी आमी बरेचशे इंडस्ट्रियलिस्ट आनी बाकीचे जाता तांकां आव्हान करता की तांच्यांनी सीएम रिलीफ फंडाक मदत करची, जेणे करून उरलेल्या लोकांकूय मदत करपा खातीर आमकां मदत जातली सीएम रिलीफ फंडांतल्यान. रिलीफ फंडाक चीफ मिनिस्टरान आमकां एक लेटर केल्लें, एप्लिकेशन लेटर केल्लें की ज्या तरेन गेल्या 15 दिसां पयलीं सबंद गोंयभर पूर आयलो, मोठो पावस पडलो, डॅमाची दारां ओपन केली आनी त्यामुळे मोस्ट इफेक्टेड एरिया बार्देस तालुका, सत्तरी तालुका, बिचोली तालुका आनी गोंयभर बाकी सगळ्याक. आनी त्यामुळे बरेच कडेन शेतीचें नुकसान जालें, कांय जागा घरांचेर झाडां पडलीं आनी मोठ्या प्रमाणात सगळे कडेन नुकसान जालें. आनी त्यामुळे तांच्यांनी एक रिक्वेस्ट केल्लो की आपल्याक एक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, कारण कशें आसता ईडीसी डायरेक्ट कशें कोणाक काडून पयशे दिवपाक शकना. आनी त्यामुळे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाक तांच्यांनी रिक्वेस्ट केली आनी त्या रिक्वेस्टाक मान दिवन ईडीसीची बोर्ड मिटींग जी जाली त्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिटींगेन ठरयलें की तांकां गव्हर्मेंट फंडाक 50 लाख. आज चॅक जो आसा ईडीसी कडचो तो चॅक आमी हँड ओवर केल्लो आसा. म्हजे बरोबर आमचे ईडीसीचे वायस चेअरमॅन संजय सातोडेकर, आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर बाळ्ळीकर आसा आनी इतर आमचे हेड ऑफ डिपार्टमेंटूय आयिल्ले. आनी त्यामुळे आज आमी तो चॅक जो आसा तो रिलीफ फंडाचो चॅक हँड ओवर केल्लो आसा आनी लोकांक, गोंयच्या लोकांक चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी वेगवेगळ्या भागांत वचून जी एखादी जी तांकां नुकसान जालें त्या नुकसानीची 100% सगळे दिवन आसत, पण सुरवातीचे जो अमावंट जो कितें आसा चवथी पयलीं जे कमिटमेंट केल्लो तो कमिटमेंट पूर्ण करपाक लागून मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक चॅक हे दिल्ले आसात. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की गोंय भरल्या सगळे दानशूर व्यक्ती आसत किंवा धंदेकार आसत हांच्यांनी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाक मोठ्या हातून योगदान दिवचें अशें हांवूय मुख्यमंत्र्यांनी अपील केल्लें आसा. तशें हांवूय मागता की सगळ्यांनी थोडो शेअर जो आसा हो शेअर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाक दिवचो, जेणे करून जे इफेक्टेड लोक आसात, शेतकरी आसात, तांकां ताचो फायदो मेळचो.